आल्फी डिसुजा वॉर्ड मेंबर उकासाय. आता ही SIRच्या हितून आमी आयज म्हाकाय नोटीस आयिल्लें. आय एम इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सांगला तुमकां. त्या प्रमाणे म्हाकाय नोटीस आयिल्लें SIRचे येवन तुमचें मॅपिंग जावंक ना म्हणून. आमच्या उस्को ह्या गांवांत अशें पळोवंक आयलां की खुबशे कॅथलीक जी कम्युनिटी आहा तांकां सगळ्यांक नोटिसां आयिल्लीं आसा. चड करून कॅथलीक कम्युनिटी. आय डोंट नो वेदर इट इज थॉट आफ्टर ओ वॉट ओ हाव दे हॅव गॉन अबाउट इट. आनी आतां हिंगासर आयल्या उपरांत जाणट्यांक मेन म्हटल्यार देर आर पीपल हू आर अबाव 70 जो आमचे सिनियर सिटीजन आसा तांकां वोटिंगाक येवपाक सुद्दां त्रास जाता. म्हळ्यार हाऊ कॅन यू एक्सपेक्ट पीपल दोज हू आर एजेड टू कम टू म्हापसा ऑल द वे टू म्हापसा अँड गेट देअर वर्क्स डन. देर आर फ्यू ऑफ माय पीपल दोज आर लिव्हिंग इन माय वॉर्ड हॅव डायरेक्टली टोल्ड मी की आल्फी लेट इट बी. आमी SIR करिनात आनी कितले आमचे आनी कितले उरला वोट करपाचे. मे बी 1-2 times वी वील वोट. बट इफ दीस इज हाऊ इट इज गोइंग टू गो फॉरवर्ड and this is the facilities that we are kept with today. आता आयज हिंगासर आयले उपरांत गमले की सिनियर सिटीजन क्यू हा ना खबर ना गोद्दी पडल्या. लोक खंयसरूय उबो रावला, खंयसरूय कोणूय उबो रावला, खंयसरूय कशेंय चलता. फाटल्यानसान येवन लोक डायरेक्टली आपली फॉर्मां सबमीट करतात. देर इज नो सिस्टम, देर इज नो ऑर्डर. सो इट इज सॅड टू सी this day and age where we are living, how we are going about things. See, things can be done in a way better manner. They could have been given coupons घेऊन जाताले. आता आमकां सगळ्यांक नोटिसा आयल्या घडी. समज त्या नोटिसांक समज टायमिंगचो कूपन सिस्टम केल्ली अलॉट तांच्यांनी जाल्यार घडयेक आनी सिनियर सिटीजन स्पेशल क्यू. इफ these arrangements were made, then I don't think it would have been as bad as what we have seen today. आणि all of this exercise, आता to comment on all of this, I do not know whether it is intentional or not intentional by the ECI. Okay, but I only hope that it could have been done in a better manner for the people, by thinking for the people. I don't think it is done so far in the interest of the people, but if it could have been, then it would have been something that is better. Thank you so much. आता हेलिकॉप्टर पुलीस हाडचे कितें पुलीस हाडूंक हेका हांगा आनी मेल्विन फेर्नांडीस गोंयकार आमी भायले न्ही. आयज हांगा नोटीस धाडून आमकां हांगा आपयल्या ओल्ड म्युनिसिपालिटीन. हांगा येत जाल्यार हांगा फूल लायन ना, नो प्रॉपर अरेंजमेंट इज डन. जाणटी आयल्या, कोणाक रोतांक घेवन चलोन आयल्या, चलोंक जायना पळय ती आयल्या. पूण हांगा अरेंजमेंट करूंक ना. वयल्यान विचारल्यार हांकां कोण इन्चार्ज कितें केलें. हांगा एकलो मामलेदार म्हूण बसला. एक्चुअली ही इज नॉट अ इन्चार्ज, पूण तो सांगता आपूण इन्चार्ज म्हूण. जेन्ना ताका वचोन भितर विचारलें अरे बाबा हांगा कित्याक अरेंजमेंट करूंक ना. जाणट्यांक हांगा तिनांक व्हडेजांक आपोवन हांगा सगळो टायम पास केला. ताका विचारल्यार तो कसलो एटिट्यूड दिता. तुका जाय जाल्यार राव आनी तूं वच. हो एटिट्यूड. हें SIR म्हणटा पळय ते कसले SIR ते आमकांय खबर ना. हें गोंयकारांक काबार करपाचें. जे कोणाची आतां 25 years 30 years इवन जाणट्यांक विचारलां 60 yearsचे पळय कोणाचें नांव आहा तांकां पासून आपयलां आनी व्हेरिफिकेशन डॉक्युमेंट मागता. म्हाका कांय समजना हें व्हेरिफिकेशन कसलें. तुमकां व्हेरीफाय करूंक जाय तुमी घरा मनीस धाडा व्हेरीफाय करात. कित्याक तरणाट्यांक येवंक जातलें पूण बेडीर आहा ते कितें करतले. हांव थोड्या जाणांशीन उलयलो आल्दोणा आनी कलंगूट आपयल्या. हांव आल्दोणा थोड्या जाणांशीन उलयलो की बाबा ह्या जाणट्यांक कितें तुमी खंय वेतल्या. ती म्हणटा आमचो टायम जालो सोडून दी, कॅन्सील केल्यार चलता. हांकां हेंच जाल्लें जाय. हांकां गोंयकारांची नांवां कॅन्सील केल्लीं जाय. आनी चड करून हो मामलेदार पळय कोण येवन बसला ही इज अ करप्ट पर्सन. तो पळय एटिट्यूड दाखयता तो श्रीपद नायकाचो चेडो. हांकां ते पयशे दिवन हे मामलेदार जाल्या आनी हांगा येवन ते होले एटिट्यूड दाखयता. ओके, हांगा एक कोणी तांची सिस्टम ना. आतां लोक गेलो पूण ही जाणटी हांगा हाडली न्ही आख्खो फुडल्यान येवन हांगा सगळे घेराव घाल्लो. मामलेदार सांगता आमी मनीस दवरल्या. मनीस कोण आहा तुमच्या दोळ्यांनी पळया कोणूच ना. म्हणटा हो मेन इश्यू कितें हांगा गोंयकारांची नांवां डिलीट करपाची आनी कांय ना. हांगा गोंयकारांची नांवां आनीक नाका हांकां. हांगा तर अहेत करूंक लागले जाल्यार आमी गोंयकार सगळे काबार. आनी हे पळय हो सिस्टम चल्लो आनी तो कोणें केलो तो आमकांय खबर ना. मामलेदार सांगता ECक सांग. हू इज EC? ECचो एकूय मनीस हांगा. सो हें कितें चल्लां तें फूल म्हाका दिसता हें आमकां गोंयकारांची नांवां डिलीटूय करपाची आहा आनी गोंयकारांक काबारूय करपाचें आहा.
कितें हांगा आधार कार्ड तरी घेवन इलेक्शन कार्ड घेवन इलेक्शन न्ही आमची बायल आतां आमकां मोर दॅन 25 इयर्स मॅरीड सर्टिफिकेट हाड म्हूण सांगली मागीर बर्थ सर्टिफिकेट हाड म्हूण सांगली मागीर सांगता तुजे हांगसर कोहले ID प्रूफ हाड म्हूण सांगलो दे आर सपोज टू व्हेरीफाय नॉट वी तांचेशीन सगळो डेटा आसूंक जाय गव्हर्मेंटाशीन सगळो डेटा आसूंक जाय इफ दे आर इसी दे शूड बी अबाव द गव्हर्मेंट तांचेशीन सगळे आसत तेन्नाच तांकां कळटलें बाबा वो हांगसरलो आतां एकली बायल उलयताली ताका विचारता हिलो कोण भितर की तुजेशीन इंडियन म्हूण कितें डॉक्युमेंट आहा ती म्हणटा आपल्याक 25 वर्सां जाली आपूण वोटींग मारता पूण वोटींग आसता तेन्ना सगळे घरा येता आतां आमची नांवां वोटिंगाचेर सारकी म्हूण घालपाक आमकां हाडून हांगा टायमपास करूंक लायता हे आनी आमकां त्रास करून उडयल्या सगळ्या लोकल मनशांक चड करून जाणट्या मनशांक ओके तरणाट्यांक ओके न्ही कोणाकूच न्हू ओके न्ही हे सगल्यांक प्रॉब्लेम करून उडयला आनी एक सांगचें म्हणल्यार फाटल्या दिसांनी होच मामलेदार पावता बसला पळय तो नांव नको पूण जाणा हांव तो श्रीपद नायकाचो चेडो म्हूण तो आतां तेजेर उठ्ठा की कित्यार उठ्ठा हांव नको पूण हेणें म्हज्या घरार खुद म्हज्या घरार विदावट माय परमिशन विदावट माय NOC तिचोर नांवां घाल्लेलीं आनी कोणाची ही कॅन्सील करून आमकां येवचें पडटा पूण ती नांवां घालपाक लोकांची आमच्या घरांचेर हांकां कांय डॉक्युमेंट लागना पूण आतां आमी गोंयकार आमी वय आमचे हे सारके ID प्रूफ म्हूण आमकां डॉक्युमेंट हाडून दाखोवचें पडटा हांगा कितें चलना कांय समजना हेंचें तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.